नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। चवथीच्या काळात गोंयांत आतंकवादी हल्लो जावंक शकता। गोंय पुलिसेचो अलर्ट। गणेशोत्सव मंडळांनी सादूर रावचे, सीसीटीव्ही बसोवचे, प्रायव्हेट सेक्युरिटी सर्व्हिस दवरची म्हूण उलो। धारबांदोडेचेर रगडात न्हंयतले बेकायदेशीर रेंव काडपाचे केशींत हायकोर्ट आक्रमक। गुन्यांव खुनासारको हायकोर्टाचे कळ्ळे। झेडपी आड एफआयआर, मशिनरी सील, पंच पीआयचेरूय आरोप। फार्मागुडी कवळ्या बायपास ओव्हरब्रिजा वयल्यान काशीमठ जंक्शना कडेन पडली क्रेन। एक्सिडेंटात ड्रायव्हर आगताक सोंपलो। क्लिनर क्रिटिकल, घालो जीएमसीत। जम्मू आणि काश्मीराविशीं 370 अनुच्छेदावेल्यो सगळ्यो याचिका आतां सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानीक खंडपीठा मुखार सुनावणेक। ऑक्टोबरा सावन सुनावण्यो, सरकाराक नोटीस। कसिनो कळंगुटे हाडल्यार येवकार। मायकल म्हणटा येता ते मंत्रिमंडळाच्या बसकेत शेक पॉलिसी, लायसन्स फी देमायज वाडत म्हूण शेकवाल्यांक घेवन पयलींच मुख्यमंत्र्याकडे। आनी कदंबा हाडटा 50 इलेक्ट्रीक बसी। केंद्राचे स्किमी खाला मागिल्ल्यो 250 मंजूर। सुरवातीक पणजे, वास्को, मडगांव, कारवार रुटांचेर इलेक्ट्रीक बसी चलोवपाचो कदंबाचो प्लान। गोंय टुरिस्ट डेस्टिनेशन आशिल्ल्यान चवथीच्या काळात आतंकवादी हल्लो जावंक शकता म्हूण गोंय पुलिसेचो अलर्ट। गणेशोत्सव मंडळांनी सादूर रावचे, सीसीटीव्ही बसोवचे, गणेश दर्शनाक लागपी लायनीचेर नियंत्रण दवरूंक प्रायव्हेट सेक्युरिटी सर्व्हिस दवरची म्हूण पुलिसेचो उलो। चवथीच्या काळात सगळे रिझर्व पुलीस ड्युटेर आसतले म्हूण डीआयजी परमादित्यान म्हायती दिली। सारे जो पंडाल जहाँ पर भी लगेंगे या जहाँ पर भी पूजा हो रही है उसमें सीसीटीवी कैमराज वहाँ लगा के रखें। उनकी एटलीस्ट 15 डेज की स्टोरेज कैपेसिटी उसमें रखें। सेकंड, उनके लिए बताया गया है कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर करें टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिवोटीज़ की जो जहाँ आ रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि पुलिस प्रेजेंस रहेगी, पुलिस रेगुलेट भी करेगी। बट हो सकता है कि इतने बड़े अरेंजमेंट्स में पुलिस हर जगह नहीं पहुँच पाए, तो उनको अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स एंड वॉलंटियर्स रखने चाहिए टू क्राउड कंट्रोल एंड चैनलाइज द क्राउड। मेजर जितने भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इस टोटल में से हमने नॉर्थ में 24 एंड साउथ में 27, अराउंड 51 हमने पुलिस की तरफ से आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मेजर रहेंगे। वहाँ हम डीएफएमडी लगाएंगे, एचएचएमडी लगाएंगे, ताकि एंटी टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हम लोग ध्यान रख सकें। और हमारा स्टाफ उसी तरह से सेंसिटाइज किया गया है और ट्रेंड किया गया है ताकि कोई भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। और मैं आज मीडिया के माध्यम से लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अलर्ट रहें। कहीं भी कोई ऐसा सस्पिशियस अगर आदमी दिखता है या कोई भी कहीं ऑब्जेक्ट दिखता है उनको, या लगता है कि ये कोई है जो कि अबनॉर्मल है, तो इमीडिएटली वो पुलिस को इन्फॉर्म करें एंड विल रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और उनके स्टाफ को भी अलर्ट किया गया है और उनकी टीम्स डिवाइड की गई हैं ताकि हम एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में हम लोग मेजर अपना कंट्रीब्यूट कर सकें और ये ध्यान रख सकें कि कहीं भी कोई ऐसा आदमी या जो हमारे यहाँ सस्पेक्ट है उन पर नज़र रख सकें, ताकि ये पूरा प्रोग्राम और ये उत्सव आराम से मनाया जा सके। बीइंग ए गोवा एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हम लोग रूल आउट नहीं करते हैं कि यहाँ कभी कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए हम लोग सेंसिटाइज भी हैं और हमारी तरफ से हमेशा प्रिपरेशन रहेगी इस बारे में। धारबांदोडेचेर रगडा न्हंयतल्यान बेकायदेशीर रेंव काडपाचो गुन्यांव सादो सुदो न्ही। ही गजाल माय भुंयेचें शोशण करपासारकी खुनाईतली खर म्हूण हायकोर्टान सरकाराक एक्शनीचें शिनाल दिलें। आरोपींचेर गुन्यांवकारी केस जातलीच, तांणी लूट मारल्या ताची वसुली जावंक जाय म्हूण हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतिल्ले याचिकेचे सुनावणी वेळार स्पश्ट केलें। पुलिसांनी झेडपी गोविंद गांवकारा आड एफआयआर घाला। क्रशर आनी बाकीची मशिनरी सील केल्या। पंच आनी पीआयचेरूय घुसपल्यात म्हूण आरोप। रगाडा न्हंयत चोरयां रेंव काडपी माफियांची हायकोर्टान बरीच दखल घेतल्या। कोर्ट सध्या कारवाईक बडी घेवन पुलीस आनी मायन्स खात्याचे फाटल्यान लागला। साकोड्ड्या देवूळ वाड्याला कांय जाणांनी हायकोर्टाचे हे स्वेच्छा याचिकेचे केशीत हस्तक्षेप अर्ज घालूंक मेळचो म्हूण कोर्टाक विनवणी केली। तांणी दावो केलो तो असो:
जेडपी गोविंद गांवकारान ताचे खासगी सुवातेर क्रशर आणि वॉशिंग प्लांट बसयला। ही सुवात लागसारचे अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या बफर झोनात येता। गोविंद गांवकार आणि ताचो बिझनेस पार्टनर स्वप्नील मोहिकान पंच दिनानाथ गांवकार कुळेचो PI आणि WRD अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन रगाडा न्हंयत बेकायदेशीर डिसिल्टिंग आणि ड्रेजिंग केला। गोविंद गांवकारान फाटल्या 4-5 वर्सांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रेंव काढल्या। न्हंयतले वेगवेगळे तरेचे फातरूय काढल्यात। गोविंद गांवकारा आड FIR केला, तशेंच कुळे पुलिसांनी क्रशर आणि बाकीचे सामानूय सील केला म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगले। हायकोर्टान हस्तक्षेप याचिका विचारात घेतल्या, तशेंच कुळेच्या PIक फुडल्या सुनावणे वेळार तपासाचो स्टेटस रिपोर्ट दिवचो म्हूण निर्देश दिल्यात। रगाडा न्हंयत ड्रेजिंग आणि बेकायदेशीर रेंव काडपाक लागून कितले लुकसाण जाला ते पळयात म्हूण सांगून वसुलीचे नदरेन सरकाराक ताचोय अदमास घेवंक लायला। हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले ते अशें, आरोपींचेर गुन्यांवकारी स्वरुपाची कारवाय आणि वसुली जावंक जाय। बेकायदेशीर रेंव काडप, ड्रेजिंग करप हो माय भुंयेचें शोशण, खुना सारको खर गुन्यांव। हायकोर्टान केस 11 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। फार्मागुडी कवळ्या बायपास ओव्हरब्रिजा वेल्यान काशीमठ जंक्शना कडेन सकाळी क्रेन पडली। 8 मीटर उंचाये वेल्यान क्रेन जमनीर एक्सिडेंटात बिहारचो ड्रायव्हर पप्पू यादव आगताक गेलो। क्लिनरान मात क्रेनी वेल्यान उडी मारली, ताका मार लागला। ब्रेक फेल जालो आसुये म्हूण पळोवपी सांगतात। क्लिनराक GMCत घाला। ह्या बायपासार हो 5वो एक्सिडेंट। क्रेन फ्रॉम GMC कॉलेजी कडल्यान बायपास येताली लोअर वचपा खातीर, तेन्ना ड्रायव्हरचो ब्रेक फेल जालो। तेन्ना रायट सायड डिवायडर गाडी मुकल्यान ती गाडी घुंवली, क्रेन घुंवली लेफ्टान, तर कॅशेब्रेक करून सकयल पडलो। ड्रायव्हर गेलो असो दिसता आनी हेल्पराक बांबोळी जाला। आणि दुसरो क्लिनर आहा तेका उडी मारलेली, वयल्यान उडी मारली। ओके, तेका कितें मार लागला? GMC मला हे बारीक स्पीड ब्रेकर घाल्या, सामके बारीक स्पीड ब्रेकर। स्कूटर सुद्धा धरून कोण तो अनवळखी आनी ताका खंय बरयल्लें ना की स्पीड ब्रेकर आसा म्हणून, की रस्त्यार स्ट्रिप्स मारले ना काय ना। स्कूटर सुद्धा गेला घेवन वता पळय, स्कूटर सामकी उसळून भायर वता। ही क्रेन येदी व्हडली क्रेन, तर ते स्पीड ब्रेकर सोबत जर रावना ती गाडी स्पीड ब्रेकर हाल्ले आसली, गाडी सकयल पडली आसली। हे गाडी हालतकीर मनीस मातसो हालता, मनशा हातावर ताबो वता, ते प्रमाणे गाडी सकयल पडली आसतली। हेजे म्हाका अजून पात्रांव मेळूना आनी वय मेळूना। सो प्रॉपर सायनबोर्ड बीन काय तशें काय ना हांगासर? वयर प्रॉपर ते खंय फाटल्यान मारले आसले 1 किलोमीटर पयलीं। सो हो म्हाका दिसता 5वो एक्सिडेंट। हो 6वो एक्सिडेंट, 5 एक्सिडेंट ते वलतार जाल्या आनी हो 6वो एक्सिडेंट। आनी तो गव्हर्मेंटाक रावलेलो खबर ना, पूण मनीस मरतलो आनी मागीर आमी येवन हाजेर चॅक करतले। अशें मरत रावनी लोकांनी, ते गव्हर्मेंटान पळोवपाचें कितें। रस्तो बंद करा, हो रस्तो बरोबर रेडी करा, ते फुडें वत ते डेंजर आसा पळय ते बरोबर करा। DSSY गृह आधार असले स्किमीचे पैसे लोकांक दिवंक स्टेट बँकेन एक निश्चित तारीख थारावची। राज्य पावण्यावेले बँक अधिकाऱ्यांचे बसकेत मुख्यमंत्र्यान स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यां मुखार विशय काढलो। लाभार्थींक हे स्किमीचे म्हयन्याचे पैसे मेळपाक कटकटी जातात। DSSY आनी गृह आधार ह्यो कंटिन्युअसली पेन्शन लोकांक दिता, बट एकदां लोकांक दिता आसतना आमकां 8 दीस 10 दीस फुडें वता। हांवें तांकां म्हटलां की यू कम विथ द स्कीम, सो ते एवरी डे एवरी मंथ सेम डेटीक मेळची। सपोज 1-2 तारखेकूच मेळची। जर तेंच्यांनी आयलें जाल्यार आमी तांकां पयशे दिवं शकतात, तेंच्यांनी डायरेक्टली लोकांक दिवप, म्हणजे जेणे करून एंड युजर आसा ताका पर एकाच दिसा कंटिन्युअसली, म्हणजे 2 तारखेक जाल्यार 2 तारखेकूच पयशे मेळटले, डिले केन्ना जावचे ना। इट इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट टू देम। सो टेंटेटिवली दे आर थिंकींग ओवर द सेम स्कीम। म्हाका दिसता ते एग्री जातले। दर 3 महिन्यांनी रीण वाटपाच्या मळार परिस्थितीचो नियाळ घेवंक ही राज्य पावण्यावेली बँकर्सांची बसका जाता। तातूंत सरकारी प्रतिनिधी वांटेकार जातात। अर्थवेवस्थेक नेट दिवंक स्टेट बँकेन ल्हान उद्देजकांक सोंपेपणान रीण पुरवण करची म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो। इकॉनॉमी सगळे कडेन स्लो डावन जाल्ली आसतना हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें, जर आमी फास्ट हितूर वयतले आसत जाल्यार SMSC आसत किंवा एग्री लोन आसत, तांच्यांनी लोकांक बारीक बारीक लोन जी आसा ही दिवपाची गरज आसा। लोकांचेर विश्वास दवरून जर लोन दिलो जाल्यार डेफिनेटली लोक थोडासो खंय तरी आमी म्हणटा की मायक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जांकां सुरू करपाक जाय ते करतले।
बँकेच्या वेगवेगळ्या परीक्षां खातीर गोंयच्या भुरग्यांक तयार करूंक बँकेन कोर्स सुरू करचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान विशय काडलो. बँकिंग एग्जाम्स दिवपा खातीर भुरगे जे आसा हे सदोदीत गोंयचे भुरगे फाटीं उरता आनी त्याच बरोबर बँकिंग सेक्टरान जॉईन जाता आसतना कमी पडटा. अशा पद्दतीचे एखादे जर जॉयंट इन्स्टिट्यूट म्हण किंवा कोचिंग कितें तरी सुरू RBI आनी गव्हर्मेंट हाच्या बरोबर कितें तरी सुरू जावचें होय प्रपोजल तेंच्या समोर दवरला. सो तांच्यांनी म्हटलां की डेफिनेटली दे आर थिंकींग ओवर इट. केंद्राच्यो रिणाच्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवच्यो म्हूण हे बसकेंत विशय आयलो. सरकारान पाट्यार रिझर्व्ह बँकेक प्लॉट दिवपाची तयारी दाखयल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. जम्मू आनी काश्मीराक खासा दर्जो दिवपी 370 अनुच्छेद केंद्र सरकारान रद्द केलो म्हूण सुप्रीम कोर्टा मुखार आयिल्ल्यो सगळ्यो याचिका आतां संविधानीक पिठा मुखार वतल्यो. सरन्यायाधीश रंजन गोगोयचे मुखेलपणा खाला 5 जुइजांचे संविधानीक खंडपीठ ऑक्टोबरा सावन सुनावणी घेतले. ऑक्टोबराचे पयले सप्तका सावन सुनावण्यो सुरू करतले म्हूण सांगून बुधवारा खंडपीठान केंद्र सरकाराक नोटीस काडली. मोदी सरकाराक जापेक आनीक 5 सप्तकांचो प्राझ. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. ह्या आदी सरकार अरिश्टग्रस्तांक आदार म्हूण 2000 बी चेक दिताले, मात हे फावट तशें करूं ना. हे फावट सरकारान कमीत कमी 10,000 चेक दिला म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. ताणें बुधवारा फोंड्या तालुक्यांत हुवारात घरांचे लुकसाण जाल्ल्या लोकांक चेक वाटले. हुवारग्रस्त शेतकारांच्या हातार मात अजून कांयच पडिल्लें ना. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान बार्देस, दिवचल आनी पेडणे तालुक्यांतले हुवारग्रस्तांक सरकारी आदाराचे चेक वाटिल्ले. बुधवारा फोंड्या वाटले. फोंडे तालुक्यांतले आमदार, मंत्री आनी बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. त्या वेळाचेर आमचे आज डेप्टी उपजिल्हाधिकारी आसा, मामलेदार आसा, एडिशनल कलेक्टर आसात त्यांच्यानी आणि सगळे PWD ऑफिशियल्स, बाकी सगळे ऑफिशियल्सांनी घेऊन हे सगळे जे काम त्यांच्यानी इतले फास्ट केले आसा त्या बद्दल त्यांचे हांव अभिनंदन करता. कारण सरकार हे नियोजन आणि प्रशासनाचेर आसता आणि त्यांना ही दोन चाकां जेन्ना बरोबर वतली तेन्नाच आमचो रथ मुखार वचपाक शकता. असोच तरेचो रथ मुखार वचपा खातीर तुमी दोतोर प्रमोद सावंताक सहकार्य करचें अशें ह्या वेळाचेर हांव तुमचे कडेन मागता आणि हांव हांगा थांबता. जय हिंद, जय गोवा. सरकार कितें आसा, सरकार चेक काडटा, पैसे असतात, पैसे ना अशें ना. आमच्या लोकांचेच पैसे ते मुख्यमंत्र्याची तिजोरी तेच्या हाती आसा, त्याने जाय ते दिवपाचे मागीर. म्हणून अशे तरेन मी सामान हें करपा जाय. आनी आयज तुमी हे फावटी म्हाका टायमाक मेळ्ळे, बरें जालें. आनी दुसरे कडेन हेकाय घराकय बी. पूण आनीकय लोक कोणी आसा दिवपी बी, खूब लोकांकडे खूब पयशे आसा पण इले दिता अशें बी आसा. म्हणजे ते चड दिवचे अशें हांव मागता. म्हणजे हांगा कोण आसल्यार ताणें विचार करचे. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याचे कोणी स्टेप घेतले, तेजे वांगडी गोविंद मंत्री हेणी स्टेप बेगीन घेतले, कॅबिनेट डिसिजन घेतले, बेगीन दिवपाचे केले. हांव तेंचे तुमचे वतीन तेंचे आभारी आसा. तांकां देव बरें कर म्हणटा. सदांच पयशे मेळटाले पण ताका मेळपाक केन्ना केन्ना 6 म्हयने वयताले, एकदां 1 वर्स वयताले. आनी केन्ना तरी कलेक्टर किंवा तलाटी तो चेक घेवन तो 2-2.5 हजाराचो चेक व्हरून दिताले. म्हाका याद आसा फाटले फावटी हांव आमदार आसतना एक 2 हजाराचो चेक मेळ्ळो. तो घेवन म्हाज्या घरा कडेन येयलो आनी सांगप की हो चेक तुकाच दवरपा लागलो. हो 2 हजाराचो चेक कोणाक जाय काय म्हणपा लागलो. आफ्टर ऑल ताका कितें तरी कायदे आसा, त्या कायद्याच्या बंधना सकयल त्या कलेक्टराक तिकीट दिवपाची पावर आसा म्हणून ताणें तो तितक्याचोच चेक काडलो. तो ताज्या वयरूय चेक काडूंक शकना. शेवटी हे फावटी आमी त्या खातीर 2 हजाराचो चेक दित जाल्यार कोणाक वायट दिसतलें, साहजीक आसा. आमकां खबर आहा तेज्या नुसार तेजी जी लॉस जाला हो कदाचित एक 10-12 हजाराचो जाला आसतलो. पण आमच्या पॅरामिटरान बसता आसतना तो 2-2.5 हजाराचोच बसता. बट हे फावटी आमी एक डिसिजन घेतलें, मिनिमम चेक जो आसा हो 10 हजाराचो तरी दिवचो. म्हणजे बारीक जरी लॉस जाला आसत जाल्यार ताका एक 10 हजाराचो चेक मेळचो. 20 दिसा फाटी आयिल्ल्या उटंगारांनी हुवारात लुकसाण सादारण 10 कोटींचे. सरकारान वेगवेगळ्या फंडांतल्यान 1.5 कोटीचो आदार जमयला. तातूंतय अजून फक्त घरां मोडिल्ल्यांकूच आदार. शेतां भाटां, गोरवां गेल्ल्या शेतकारांच्या हातार अजून तरी कांयच पडिल्लें ना. केंद्रानूय अजून गोंयाक आदार दिवपा विशीं ब्र काडिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कदंबा 50 इलेक्ट्रीक बसी हाडटा. केंद्र सरकारच्या स्किमी खाला गोंयाक ह्यो बसी मेळटल्यो. KTCन 250 बसी मागिल्ल्यो. सध्या 50 मंजूर जाल्यात म्हूण KTCचो चेअरमॅन आमदार कार्लोसान मिडियाक सांगलें. ह्यो बसी पणजे ते काणकोण, दूधसागर, मडगांव, वास्को, कारवार, सावड्ड्या, नेत्रावळी, पेडणे, वाळपय ह्या रुटार चलतल्यो. दिसाक ह्यो बसी 200 ते 230 किलोमीटर चलपाक शकतात. एक
एक स्कीम येयल्या आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची फेम 2 फेम फेज 1 ते लॉन्च जालें एप्रील 2015. आतां आमकां सँक्शन जाल्या इलेक्ट्रीक बसीस मागले 250 बसीस मागले 50 बसी आमकां सँक्शन जाले. ना ये बसी आता विल बी ऑन पीपीपी बेसिस. स्टेट 20%. Yeah, of 2.5. 2.5. See, the rate depends on the tender. Now when we tender, we have to tender it outsource kurma. Private person will be in the bus and operate the bus. So you got them. We have asked for 25 charging stations on 16 bus stands and then our depots. And there will be two types of charging stations, that is slow and the fast. Fast will be in a depot so that within 2 hours the battery of the bus will get charged. And slow will be for backup. And along the आमचे जे पडे बस स्टँड आसा त्या जाग्यार आमचे चार्जिंग स्टेशन फॉर 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स आसा. ज्या जाग्यार आमचे स्पेअर लँड आसा देर वी कॅन स्टार्ट सोलर हार्वेस्टिंग. वी आर अराउंड 545. सेकंड तुम्ही कॉस्ट म्हटल्या त्या प्रमाणे कॉस्ट इज ओनली नॉट अबाउट डिझल. द कॉस्ट इज ऑफ अवर मेकॅनिकल स्टाफ एंड द पार्ट्स. मांडवीतल्या कसिनो कळंगुटे व्हरपाचें जालें जाल्यार कळंगुटकार खंय तयार. कसिनो टुरिझमाचो भाग आमदार मायकलूच सांगता. बाबुशान 100 दिसां भितर कसिनो मांडवींतल्यान भायर काडटा म्हूण उतर दिल्लें खरें. तो ताचे पद्दतीन यत्न करता म्हूण मायकलान सहानुभूती उक्तायली. येता ते मंत्रिमंडळ बसकेंत खंय शॅक पॉलिसी येतली. शॅकवाल्यांक घेवन लोबो आनी सोपटे मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. तांचो सिजन तेंकला. आम्ही तेका एश्युरन्स दिला हावजान की इफ इट कॅन बी रिलोकेटेड ऑन आग्वादा बे साइड वी आर रेडी टू डू इट. देर इज नो प्रॉब्लम. सो ही हॅज अ डिमांड. ही हॅज ऑलरेडी स्पोकन टू CM ऑल्सो एंड मी ऑल्सो. वी विल लुक ॲट इट. वी आर नॉट सेईंग दॅट आय विल डू इट टुमॉरो ओनली. So we have to see alternate place, then call for a meeting. Chief Minister has to be appraised, he has to be taken in confidence. आयज जर तर पणजेची सगळी 5 स्टार हॉटेलां फूल आहा आनी आमचे कोस्टल बेल्टाची हॉटेलां फूल आहा जाल्यार फ्रायडे सॅटर्डे ट्युरिस्ट जे येता तुमी येवन थिंगा उबे रावा आनी पळया कितले ट्युरिस्ट त्या काजिनोन वयता पळय. सो इट इज पार्ट ऑफ द ट्युरिजम एक्टिविटी इन गोवा. तशें तुमी ताका ताणून दवरनाका 100 दीस म्हणून. ताणें एक बरें काम पावल मारला फुडें तेणें करून न्ही. तेणें आपल्या लोकांक जें कितें सांगलां की आपूण अमकें काम करून दितलो आनी आमचे वाटेंतले लोक वेलकम करता ते. जर तर आमचे वाटेन ऑफिसां घालूंक सोदता कोण आनी आमचे लोकल लोक दिता तांकां काजिनोची ऑफिसां आमी रेडी आहा. 1 ऑक्टोबर सावन नवो टुरिझम सिजन. शेक वांटप हुमकळात म्हूण शेकवाल्यांक हुस्को. ते शिवाय शेकांची लायसन्स फी चडूच वाडोवची म्हूण सरकाराचेर आदींच दबाव. CMा कडेन मायकलाक घेवन आनीक सप्तेक घेवन आयिल्ले आमचो रिक्वेस्ट करपाक जाता तितले बेगीन आमकां शेकां इश्यू करची म्हणून लायसन्सां. आमचे मेन डिमांड कितें. मेन डिमांड म्हणल्यार आमची एवरी इयर फी जी वाडटा न्हू ती आमी CMाक सांगलां चड वाडय नाका. एक मिनिमम जितली जाता तितली वाडय म्हणून. वी हॅव एप्रेज द चीफ मिनिस्टर. ही हॅज ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड डायरेक्टर टुरिझम हाव टू डू इट. आनी नेक्स्ट कॅबिनेट मिटींग द नोट वील कम फॉर क्लियरिंग द शेक पॉलिसी. न्यू शेक पॉलिसी जाता त्या खातीर कॅबिनेटाक येवपाचें आहा. सो कॅबिनेट जे आयज पोस्टपोन जाला पळय ते 1-2 दिसांनी आसतले फुडें. सो त्या पॉलिसीचेर ते फुडें वचपाचें आहा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोंयची पयली बंजी जंपींग एडव्हेंचर एक्टिविटी मंगळार सावन मया तळ्याचेर सुरू जाली. 55 मिटरांची ही जंप मारपाची कापासतात 12 वर्सां पिराये वयलो कोणूय करूंक शकता. मया तळ्याचेर हे निमतान पर्यटन वाडटलें हे नजरेन GTDCन ही एडव्हेंचर एक्टिविटी सुरू केल्या. मयेच्या तळ्याचें सोबितीकरणूय केलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. गोंयांत कदाचित टुरिझम म्हणजे गोंय स्वतंत्र जालें त्या कार्यकाळात मायनिंग आनी एग्रीकल्चर हे 2 वेवसाय आशिल्ले. कालांतरात एग्रीकल्चर फाटीं पडलें आनी मायनिंग आनी टुरिझम
हे वेवसाय फुडें आयले. पण कालांतरान मायनिंगूय फाटीं पडलें आनी ट्युरिजम एकूच उरलें. आनी हें जर सांबाळटले आसत जाल्यार स्टेक होल्डर्स जे आसा दे आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. तर ऋषिकेश ताजें म्हणणें आसा की फॉर एन्युअली 14,000 पीपल्स आर कमिंग स्पेशली फॉर दॅट जम्प. 14,000 लोक वर्साक उडी मारपाक येता. म्हणजे वर्साक तुम्ही विचार करात की म्हयन्याक जवळपास 1200 लोक ते जम्प करपाक येवचे पडले. आमी हाजेर टिकेट लायतले हे कंपल्सरी आसा. हाजेर कितली ती हांव नकळो, कदाचित ती 100 रुपया आसत एंट्री फीज, बट ताच्या खातीर गोंयकारा खातीर 50% करची. आमचे जे 16 कोटी आम्ही घालतात हाला 100 कोटी येवपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे मार्केटिंग जावपाक जाय, प्रमोशन जावपाक जाय गोंयचे की गोंयान ह्यो वस्तू आसात. फाटले सुमार वर्स जालें अस्नोडा उदक प्रकल्पाचेर काम करपी कंत्राटी कामगारांक खंय पगारूच पडिल्लो ना. चवथ तेकली. पगार नासतना परब कशी करप काय म्हूण कामगारांचो प्रस्न. फुडल्या 2 दिसांत पगाराची व्यवस्था करची म्हूण ते मागतात. नाजाल्यार खंय चवथीच्या खर्चाची बिलां मंत्र्याक दितले, ताणें ती फारीक करची. प्लान आसा हांगा अस्नोडा मैत्यान. तो डिविजन 17 सब डिविजन 3 पडटा. आनी आमी हांगा कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ हांगा टोटल 2 पार्टांनी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ काम करता. एका पार्टान 15 भुरगे, दुसऱ्या पार्टान 15 भुरगे, 30 भुरगे काम करता हांगा. तो एक 15 जो ग्रूप आसा जो अंडर डिपार्टमेंटार काम करता. आनी तेंच्या फाटल्या डिसेंबरांच्यान ना कसलो एस्टिमेट पास सांगना ना तेंचो टेंडर पास सांगना. आमकां अजून लास्ट डिसेंबर 2018 पासून पेमेंट मेळोंक ना, सॅलरी मेळोंक ना. आमकां हेजेर कितें तरी हे 2 दिसां भितर आमकां जो आमचो पेमेंट पेंडींग आसा 1 वर्साचो एटलीस्ट 70-80% आमकां पेमेंट मेळपाक जाय. आमी 10,000 20,000 घेवन आमचो दीस चलचे दुखालचे ना, आमची चवथ दुखालची ना. मिनिस्टरान स्वता सांगपाचें ताच्या घरान चवथ जाता, सण जाता, आनी ताका कितलो खर्च जाता चवथ ह्यो तेणी स्वता आमकां सांगपाचो. नाजाल्यार आमी आमच्या चवथीचे जे खर्च जाता तेजी बिलां हाडटना आमी तुमकां दिता, तुमी आमचे पयशे फारीक करा. आमी आतां पळय हांगा 10 वर्सां हालीं काम करता. 10 वर्सां अशेंच आमचे जायत येयलेले आसा की पगार जायना. खंयचे आमचे फेस्टिवल आसूं आमी दुसऱ्यां कडल्यान पयशे घेवन फेस्टिवल आमचे सेलिब्रेट करतात. आतां आमी लग्न जालीं, पयलीं तरी आंकवर आसली तेन्ना कशें आमचें चलतालें, पण आतां आमी लग्न जाल्या कारणान आमी कशें करपाचें कितें. अस्नोडा प्लांटांतल्यान डबल फिल्टर जाय नाशिल्ल्यान बार्देशांत नळांक खोदूळ उदक येता म्हूण पावसांत लोकांच्यो कागाळी. थंयचे स्टाफाचेरूच सरकार नजर घालिना जाल्यार उदकाची खात्री कोण दितलो. एई म्हणटा सध्या खंय तांचो 2 म्हयन्यांचो पगार चवथीक लागून रोखडोच घालतले. उरिल्लो खंय फॉर्मालिटी जाले उपरांत. 2 म्हयन्याचो पेमेंट आमकां आतां फेस्टिवल नाही सध्या तो म्हणल्यार आतां गणेश सामकोच लागीं पावला. सो बाकीचे प्रोसिजर जाता म्हणसर खूब टायम वयतलो. म्हणल्यार गणेश तांकां गणेशाक कशें करून मेळोकच जाय पयशे म्हणून ते सध्या अरेंजमेंट केल्ली आसा 2 म्हयने आनी सबसिक्वेंटली जातलो सगळो सगळें. इतले मजगतीं थंय काँग्रेसूय पावली. प्लांटाक तेकून मोठ्या कंपनीचो स्टार हॉटेल प्रकल्प येता. काँग्रेसीक उदकाक स्कॅमाचो वास येता. लोकांच्यो ताळ्यावेले उदक हॉटेलांनी चल्ले म्हूण दुबाव. उदकाचो स्कॅम जाता काय कितें? हे उदक भायर लोकांक प्रायवेट हॉटेलांक आनी बाकीच्या हांकां पावता कितें लोकांक पावचें सांडून. कारण लोकांक तर 2 वरां उदकूय मेळना आनी उदक मेळ्ळ्यार घाण जाता, घाण उदक मेळटा. ते जे पायप्स खणल्यात तेजेर कोणाचूच लक्ष ना. पंचायत जावं म्युन्सिपाल्टी जेन्ना सिवेज जे काम चालू आसता तेन्ना जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पळोवप आसता की बाबा तो पायप फुटला काय ना आनी कितें जाला काय ना. कोणीच म्हाका दिसता हे जे उदक जे खोदूं वयता हेचेर उलोवंक ना आनी कोणीच खंयचीच हें करप चॅकींग करूंक ना. थंयचे कंत्राटी स्टाफाचे नोकरी आनी पगाराचे धकचपाटे सुटल्या शिवाय अस्नोडा प्लांटाच्यो बार्देस दिवचलच्यो उदकाच्यो कागाळी सुटच्यो ना म्हूण आदलो PWD मंत्री सुदीन आतां उलयता. पळोवंक गेल्यार ह्या कामगारांक वर्स पगारूच ना. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. सांखळे रवींद्र भवनात आवाज घुमट आंतर महाविद्यालयीन घुमट आरती सर्त जाली. पयले इनाम म्युझिक कॉलेजीक, दुसरे म्हापशेच्या सारस्वत कॉलेजीक जाल्यार तिसरे गोंय विद्यापीठाक. सर्तीत बाकीची वैयक्तीक इनामाय वाटली. उक्तावणाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पावलो. बाप्पा मोरया मोरेश्वरा गणराया पहिले नमन करता तुका बाप्पा मोरया हे मोरेश्वरा गणराया वाणी ती तुझा माधवा गोकुळीच्या मनमोहना वाणी ती आलिंगन शिवलिंगावरी मंत्रमुक्त झाला मार्कंडेय. आलिंगन शिवलिंगावरी मंत्रमुक्त झाला मार्कंडेय.
चवथ हो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव आनी तो मोठ्या व्हडा उमेदीन आमी सगळे जाण मनयता आनी तितूर करून चवथ म्हटली काय घुमट हाज्या कडेन डायरेक्ट रिलेशन आसा. आमी घुमट हें गोंयचें वाद्य हाज्या खातीर ऑलरेडी रिजोल्युशनूय जालां आनी तें घुमट हें ऑलरेडी डिक्लेर्डूय जालां की तें गोंयचें वाद्य आसा. फक्त ताज्या खातीर विशेश करून प्रयत्न जो आसा आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हांणी ताच्या खातीर एफर्ट्स घेतला. पारंपारीक रित्या वाजयतल्यो आरती ह्यो युवकांच्या मदीं त्यो चडांत चड प्रसिद्ध करपाच्यो किंवा चडांत चड तेच्या कडेन तांकां ओड लावपाचें काम ह्या सर्तीच्या निमित्तान निश्चितच जाता. गांवांनी ताच्या खातीर आनी कॉलेजींनी आरतीचें कॉम्पिटिशन जातलें हाज्या खातीर तयारी करप हें सुरू जाता. आनी त्या निमित्तान काय आसना म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांक निदान घुमट वाजोवपाची प्रॅक्टीस, शामेळ वाजोवपाची प्रॅक्टीस आनी आरती म्हणपाची प्रॅक्टीस हें करता आनी तातूंतल्यानूच सदोदीत संस्कृती जी आसा हे संस्कृतीचें चडण घडण जाताना आमकां दिसता. हे बरें तांकां चोपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.